असली शॉपां जी आसा ना ती तुमकां गांवान आतां रेअर अशी पळोवपाक गावतली. नाल्यार डुब्बा जाली आं. स्काय बरो दिसता न्हय, कितलो बरो दिसता बेस्ट. सो हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळची न्हय 10:30 कितें तरी जाल्ली आसा आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो मातसो बेगीन असो स्टार्ट करता. जस्ट नाव न्हय ब्रेकफास्ट बीन जालो आमचो. आयज ब्रेकफास्टाक व्हडलेशें कांय नासलें, सो सिंपल असो ब्रेकफास्ट केलो आनी आतां व्हिडिओ जो आसा तो म्हटल्यार स्टार्ट करुया. आनी आयज भरपूर अशी कामां आसा, स्पेशली ऑर्डर रिलेटेड म्हणू शकता तुमी. जस्ट नाव संजीव येवन गेला, म्हटल्यार तेंच्या थंय थोडीशी पार्सलां आसली ती हाडून तिणी न्हय हांगसर दवरल्या आतां. सो ती म्हाका सॉर्ट आउट करूंक जाय. तेच्या मागीर थोडेशे ऑर्डरी ज्यो आसा ते नोट डावन करून काडपाक जाय. आनी बऱ्याचशा जाणांनी न्हय त्या दिसचो व्हिडिओ पळोवन परत आसले तशे घीक लागून भरपूर ऑर्डरी दिल्ले आसा. सो ताका लागून खरेंच मना पासून थँक्यू, तुमी इतलो रिस्पॉन्स दाखयता म्हणून. आनी घी जे आसा ते प्रेजेंट आउट ऑफ स्टॉक जाल्ले आसा आनी हळद सुद्दां आउट ऑफ स्टॉक जाल्ली आसा. ताका लागून थोडोसो तुमकां वेट करचो पडटलो. सो आतां परत स्टॉकान हाडपाचें हांव ट्राय करतलें. आनी फीश करी मसालो सुद्दां बऱ्याचशा जाणांनी ऑर्डर केल्लो आसा. तर फीश करी मसालो स्टॉक जो आसा तो रेडी जाल्लो आसा. बऱ्या तरेन फ्रेश स्टॉक हांवें परत एकदां बॅच हाडलेली आसा. ओके, सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी फीश करी ऑर्डर करूं शकता. अशा तरेन अपडेट आसा. सो सगळ्यान पयलीं हांव मातशें काम करून घेतलें, मम्मीक मातशें हेल्प करतलें आनी मागीर म्हाज्या कामाक बसतलें. सो अशा तरेन आसा. पावस पडटा भायर तरी बट आमचो स्टॉक रेडी आसा. आमचे मसाले सगळ्यांक पावोवपाची ट्राय आसा. कितलो पावस येयलो तरी आमी ते ट्राय करता की मसालो सगळ्यांक प्रॉपर पावोवपाचो. तर अशा तरेन आसा. आनी तेच्या भायर मम्मी आसा किचनान. सो मम्मी थोडीशी भाजी हाडल्या सकाळी वचून. सो ती सारकी दवरूंक जाय म्हाका प्रॉपर कटींग बीन करून. सो तिका म्हटलें तुका हांव हेल्प करता, मातशी कटींग बीन करून दिता आनी तेच्या मागीर म्हटलें म्हाजें ऑर्डरीचें काम करून बसता. भायर हलकेशें वत येयला पण रातच्यान जो पावस पडटा न्हय, सकाळी आनी इतलो पावस पडला, इतलो कंटिन्यू सामको. सो चालू आसा सामको. सो अशा तरेन तर चला टायम आनी वेस्ट करिना, डायरेक्ट हांव भाजी कितें हाडल्या ती पळयता. चड हाडूंक ना तिणी भाजी, कारण पावसान पेड्ड्यार जाता न्हय, लायट येता वयता ताका लागून थोडीशी हाडल्या. तर चला दाखयता तुमकां. आनी तेच्या मागीर म्हाजे जे मसाले रिलेटेड काम आसा न्हय ते करपाक बसता. ह्या पिशवेन न्हय पार्सलां आसा, म्हटल्यार संजू घरा कडसून घेवन येयल्लो. जस्ट नाव तेंगेर आसली ही पार्सलां. सो काल काय ताका पोस्ट करूंक गावोंक ना पावसाक लागून. आयजूय म्हणपा लागलो पॉसिबल जावचें ना, खूब हेवी पावस पडटा ताका लागून. सो हांगसर हाय पळयात मसालो, हळद बीन, म्हटल्यार हें न्हय थोडेशें व्हरोन दिवपाचें आसा पार्सलां. आनी थोडी जी आसा न्हय ती पोस्ट करपाची आसा मडगांवची बीन. हे पळयात हळद बीन आसा. हळद खूब जाणांक लायक जाली. इवन संजूच्या ऑफिसान सुद्दां बऱ्या जाणांनी हळद घेतलेली आसा. हे पळयात अळसाणे आसा, घी आसा. हे पळयात 1 लिटर. सो हे पार्सल जे आसा तें सालिगांव व्हरोन दिवपाचें आसा. हे स्पेशली सालिगांव आसा. मागीर मडगांवचे आसा 1-2. ही ऑर्डरी पोस्ट करपाची आसली बट 2 दीस जावकूच ना, कारण पावसूच तसो पडटा ताका लागून. सो ही म्हाका परत आसली तशी सॉर्ट आउट करून दवरपाक जाय. मी हांगसर मम्मीन भाजी हाडून दवरल्या, ती आतां म्हाका दवरपाक जाय. ही पळयात चड हाडूंक ना तिणी भाजी, लिमिटेड म्हटल्यार थोडी हाडल्या. मिरसांगो हाडल्या. पावस पडटा न्हय, शिवराक आसना, भाजून खावपाक खूब बरें पडटा ताका लागून. सो हांगसर थोडेशे कंटेनर हाडून दवरला, ते आतां दवरतलें हांव. कोबी बीन हाडला. कोबी जाल्यार म्हाका अजिबात आवडना. मशरूम हाडले. कितें कितें हाडला तेणी. शिमला हाडल्या दिसता. शिमला सुद्दां भाजून खावपाक खूब बरी लागता, आवडटा म्हाका. बारीक पीस करपाक जाय. आनी आमगेर भाजी आसता शिमलाची, शिमला बटाट बीन घालून सगळें. चला ही आतां सॉर्ट आउट करून घेता पयलीं. बाबा तुका पेपर बसपाक घालूंक ना. भाजी खातीर घातल्या मरे ते. हां चिकू 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 म्हाजो, चिकू 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 म्हाजो, चिकू 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 चिकू. हां
भाजी खातीर घातल्या ते उठ चल भाजी दवरया चल 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 सो हांगसर सगळ्यान पयलीं वेजिटेबल्स बॅगांतले काडून घेतले चेक केले मम्मीन कितें कितें वेजिटेबल्स हाडले ते आनी देन मागीर दवरपाक अशें स्टार्ट केलें सो आमी न्हय एक्चुली कंटेनरानूय स्टोर करता आनी प्लास्टीक जे बॅग्स येता न्हय ते सुद्दां आसता आमगेर सो एकदां तेतून दवरता म्हणजे एक मागीर पिशवी काडपाक आनी यूज करपाक खूब इजी पडटा आनी जेन्ना बी वेजिटेबल्स हाडटा न्हय तेन्ना व्हडले टास्क आसता ते म्हटल्यार प्रॉपर अरेंज करून दवरपाचें हे खरें सांगता एक तर व्हडले टास्क आसता जेन्ना बी आमी ग्रॉसरी म्हण या वेजिटेबल शॉपिंग करून येतात तेन्ना खूब बरें दिसता बट ते दवरता म्हणसर न्हय परत टायम वयता तेच्या मागीर ते केन्ना प्रॉपर दवरता आनी केन्ना फ्री जाता अशें बी जाता सो हांगसर मम्मीक आनी हेरीक हांव गजाली सांगता सगळे वेजिटेबल्स काडून घेतले आनी म्हटलें प्रॉपर कितें कितें हाडलां तें चेक करया तशें आमकां वेजिटेबल्स बीन लागीं आसा सो एकदम अशें आतां पावसाचें हाडून दवरप बरोबर जायना तें कारण रोखडें न्हय तें मागीर पेड्ड्यार बी जाता न्हय मम्मीन चड अशी भाजी हाडूंक ना खुबूच कमी हाडल्या म्हटल्यार म्हाका दिसता 2-3 दिसांनी काबार जातली हांगसर आसा फ्लावर हो पळयात बरो आसा न्हय आसा हो पळयात तेच्या मागीर कोबी मशरूम मागीर मिरसांगो हाडल्या मोठे भाजपाक तेच्या मागीर थोडीशी टमाटां हाडल्या तेच्या मागीर शिमला हाडल्या ओके आनी हांगसर भेंडे आसा भेंडे म्हाका लायक भरपूर हांगसर थोडेशे मिरसांगो आसा आमच्या पोरसानूय मिरसांगो मेळटले आनी तेच्या मागीर हांगसर आसा वाल पापडी आनी थंय आसा लसूण भरपूर जाय पडटा आमकां कांदे तर आमी एकदांच अशे पोते घेतलेले मोठे सो टेंशन ना हे पळयात अशे तरेन भरपूर भाजी कमी आसा सो एक्चुली म्हापसा बीन गेले न्हय का बरें मेळटा ते सो पळोवया म्हाजी फावट आसतली तेन्ना घेवन येवपाक जाय आनी आमी हांगसर न्हय मिरसांगो ज्यो आसा न्हय तेची देठ काडून दवरता सो यूज करपाक खूब इजी पडटा आनी कंटेनरान न्हय आमी स्टोर करता थोडे फारशे आमचे कंटेनर स्पेशली फ्रिजांतलेच आसा जे फ्रिजान बरे तरेन स्टोर करता सो थोडी वेजिटेबल्स हांवें तितून दवरली आनी बाकीची न्हय हांवें अशी प्लास्टीक हितून दवरली आनी सगळ्या पयलीं कट करून घेतले फ्लावर सुद्दां आमी न्हय कट करूनच दवरता म्हणजे जेन्ना बी आमकां यूज करपाक जाय पडटा न्हय तेन्ना पिशवेंतलो थोडो काडलो आनी यूज केलो आनी बरी मम्मीन इवन वालांची भाजी सुद्दां हाडलेली बट तिणी यूज करपाक घेतली सोमती आनी पळय दोगांय हांगसर न्हाताली हॅरी बी आयज न्हातालो मम्मी ताका आफयताली म्हणजे तेचे खावपाचो टायम जाल्लो सो ताका लागून तो व्हिडियोन मदीं पास आवट जातालो असो तर एक करून अशे तरेन पिशव्यो बांदून दवरता आमी म्हणजे एक काडपाक आनी यूज करपाक खूब बरी पडटा आतां सिजनल वेजिटेबल्स सुद्दां येतले आनी सिजनल वेजिटेबल्स म्हाका खूब लायक आसा हेज्याकून सिजनल वेजिटेबल्स खूब लायक आसा ताळखुळो म्हण कुड्डू म्हण अशे बरेचशे भाजयो ज्यो आसा मागीर शेगलाची भाजी हे ना एक्चुली वर्सान अशें एकदां खाता आमी बट तेजी टेस्ट खूब बेस्ट आसता कोणाक आवडटा कमेंट करून सांगा सो आतां मम्मीन मिरसांगो बीन हाडल्या न्हय पळोवया केन्ना व्हडलो पावस पडटा आनी ते केन्ना फ्राय करता अशें म्हाका जाता कारण मिरसांगो बीन गरम फ्राय करून खावपाक न्हय खूब बरें लागता आनी हांगसर थोडे भेंडे बीन आसले न्हय ते हांवें कट करूनच म्हटलें डायरेक्ट अशें दवरया खूब इजी पडटा मागीर कोथमीर कशी गे मम्मी दिली 30 रुपया हांगसर ओली कोथमीर बरी फ्रेश आसा आनी अशा तरेन चुडी आसा ही पळयात बरी आसा आमच्या हांगसर 30 रुपयांनी दिल्या म्हापसा अशीच आसतली 30 रुपया आसतली आय थिंक सो हे पळयात म्हापसा एक्चुली न्हय भाजी बरी मेळटा भरपूर बरी मेळटा हांगसून म्हटल्यार फकत वचपाकूच जाय हांगसून हे पळयात आनी स्पेशली शुक्रारचे बीन वाटे बरे फ्रेश मेळटा सकाळचे गेले जाल्यार आनी हांगसर ही पळयात अशे तरेन थोडी भाजी दवरली हांवें म्हटल्यार अरेंज करून घेतली भाजयेचेच पिशवे आसता आमगेर अशें दवरता आमी सो थोडे कंटेनर आसा थोडे कंटेनरान घालतले आनी थोडे अशे तरेन थोडे अरेंज करून घेतले बाकीचे ही कटींग करून घेवपाची आसा हांगसर मिरसांगो हे करून घेतले पळय अशा तरेन देठ काडून घेतले आनी थंय वालीची बीन आसा सो ती दवरपाक जाय आतां थोडी म्हटल्यार इल्लीशी वालीची ना
भरपूर असली वालीची ती, बट मम्मीन वाल जी आसा न्हू तेजी भाजी करपाक घेतली आता, कारण आयज वेज नाही तेका लागून थोडेशे उरले ते पळयात, नाल्यार भरपूर हाडलेले तिनी. सो हाडले सोमते भाजी करपाक घेतली तिनी. माझी सगळी भाजी म्हणटा तशी अरेंज करून जाल्ली आसा. आता फकत व्हरून किचनान दवरपाक जाय. आनी हांगसर न्हय अशे देड आसता ओली कोथिंबीरचे, तुमकां खबरूच आसतलें. ते आमी न्हय वॉश करता बरें आनी मागीर न्हय तेजी बरी पेस्ट करून घेता. हे पळयात थोडेशे मिरसांगो घातले हांवें भितर, सगळे आतां धुवन घेवपाक जाय पयलीं. हे पळयात थोडेशे हिरवे मिरसांगो आनी हे जे देड आसता न्हय ते धुवपाचे बरें आनी तेजी न्हय आले लसूण सगळे घालून पेस्ट करपाची, म्हणजे नुस्तेकाक बीन लावपाक न्हय बरें पडटा. हांगसर थोडीशी पळयात लसूण दवरले हांवें काडून आनी थोडेशे आले घालतले आनी तेजी पेस्ट करून एक वीकभर न्हय आमकां यूज जाता ती. म्हटल्यार जशी भाजी हाडटा न्हय तशी तशी आमी मागीर ती करीत रावता. सो एक वीकभर बरी उरता ती, म्हटल्यार यूज जाता आमकां. सो अशे तरेन सुक्की अशी पेस्ट करून घेतले हांव आतां. आनी बाकीचे अशे तरेन हे आतां फकत किचनान व्हरून दवरता आनी मागीर हे सगळे क्लीन बीन करून मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. बरें न्हय कडक अशें वत येयला. हय कपडे घालता गे सुक ना गो बाय, खंय कपडे सुकत घालिना ती बाय. कडक वत येयला सामकें. गेलो दिसता पावस. हे पळयात स्काय बरो दिसता न्हय, 5 मिनटांनी काळोख करतलो, रोखडो येतलो पावस. मातशें वत सोडला तेणी ते बेश्टे दाखोवपाक. हे पळयात कपडे घालून कांय यूज ना, रोखडो येतलो. काडूंक थंयसून हांगा धांवत येता म्हणसर न्हू पावस पडलो. आनी दुसरें म्हटल्यार न्हय सद्या हांगसर आमचे शेळो जावंक ना. हांगसर मागीर न्हय शेळो जाता, मागीर आनी धांवत येवपाक तुका येना, चान्स ना. तूं थंयच्यान येता म्हणसर तुजी गुटली पडली सामकी. बट हलकेशें वत बरें येयल्लें आसा, पूण त्या सायडीन पावसान काळोख केला. हे पळयात बरें वत सोडलें. पूण 3 दीस जाले कंटिन्यू पावस पडटा सामको. आयज 3 दिसा उपरांत वत येयला मातशेंशें, पूण आसले तशें काळोख करताच तो. सो भाजी बीन दवरून जाली म्हजी आनी पळोवया. मम्मी म्हणटा ग्रॉसरी हाडपाक या म्हणून. हांव गेलें जाल्यार म्हाजें कांय कन्फर्म ना. म्हटल्यार एक्चुली आमी म्हापसासून बीन हाडटा, म्हटल्यार मंथली जाय ती, बट मदीं मदीं कितें काबार जालें जाल्यार हांगसून हाडटा. सो पळोवया. मम्मी या म्हणटाली, लेट्स सी पळोवया कशें कितें तें. ऑर्डरी नोट डावन करूंक बसोंक ना हांव आजून. जस्ट भाजी बीन दवरली आनी म्हटलें भायर येवन मातशें या, कारण पावस येयलो न्हय का भायर येवपाक पॉसिबल जायना. सो तेका लागून आनी मागीर नोट डावन करपाक बसतलें हांव. ऑर्डरी आयज संजून म्हापसा ऑर्डरी येयल्या, म्हणजे तेंगेर आसले एक्चुली थोडेशे ऑर्डरी, तो घेवन गेला आनी कोणाक कोणाक दिवंक जाय. कालूय घेवन गेल्लो बट काल ताका दिवपाक पॉसिबल जावंक. सो एटलीस्ट म्हटल्यार आयज कशें करून दी, कारण म्हापसा थोडीं जाणां कलेक्ट करपाची आसा आयज ऑर्डरी, तेका लागून. सो पळोवया कशें कितें जाता तें, अपडेट दिता तुमकां. ओके चला. खंय गे कडक वताची शॉपार वयता आमी सद्या. हांव तर खूब दिसांनी वयता शॉपार, हांव वचत ना. सत्री हाडूंक ना. आनी मागीर म्हाका खूब जाणां विचारता, सुप्रिया तूं खंय आसता गो, हांगाच आसता काय भायर खंय आसता काय म्हणून. कारण हांव भायरूच सरना, घरान आसलें तरी घर कोंबडी. सो हांगसर हांव गांवांत दिसलें न्हय जाल्यार रेर अशें, म्हटल्यार घरांतसून भायर सरना, जस्ट गाडयेन वयता पळय तितलेंच दिसता, नाल्यार ना. शॉपार बीन येयना. येता बोरी चल, बोरी चल यो. टाटा ग टाटा ग माम जेयला. सो पावत येयली आमी शॉपाचेर. यो खाऊ हाडपाक यो, दुकानार खाऊ हाडूंक ये. चल यो चिप्स हाडया. गेले धांवत गेले. सो पावली आमी शॉपाचेर. थंय शॉप आसा. वाव स्काय बरो दिसता न्हय, कितलो बरो दिसता, बेस्ट. वचत थंय न्हय स्कायूच म्हाका आवडटा खूब. सो एक 5 मिनटांनी पावतली आमी आनी येता ते. सो नाल्यार ह्या सायडीन न्हय हांव येत ना, येयलें सुद्दां जाल्यार चुकोवन येता. हय चल यो. धाकटे एक बाया दाखयता तुमकां येयले जाल्यार.
तुका हरंग ना मम्मी कितें मावशी न्हू ग मावशी वांगडा वयते म्हण आसा बूर म्हण आसा बूर सो हे पळय ते बाय तर हे माझे नाही कजन बहिणीचे बाय चेडू चौकस हां नाल्या डुब्बा झाली हां चल मॅव येयले ते पळय मॅव खंय हां चल सावकाश हां सो पावली आमी शॉपाचेर चला एक उडय पाय एक उडा आनीक दिता तुका एक उडय सो गायज सध्या नाही मम्मीचे चालू आसा सामान बीन घेवप आनी अशें कितेंशें वेदर आसा हे पळयात पावसा पयलीं न्ही आमी घरा पावपाक जाय हे पळयात आनी दुसरें म्हटल्यार न्हय असली शॉपां जी आसा न्हय ती तुमकां गांवांत आतां रेअर अशी पळोवपाक गावतली ही पळयात घाल तेका एक घाल उडय तेका रडटा पळय ते आड्डता पळय एक उडय आनीक दिता मागीर तुका उडय एक दी तेका पळय उडय तेका घाल तेका एक घाल हां उडय सकयल उडय हां आदलो नाका आं तेका सो भायर न्हय बरें कडक वत सुटला सामकें पावसा पयलीं न्हय आमी घरा कडेन पावूंक जाय पावस हो अचानक येता आनी मम्मीचे ग्रोसरी घेवप सद्या चालू आसा सो चला ग्रोसरी बीन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी तुमच्या गांवांत अजुनूय अशी शॉपां बीन आसा न्हय जाल्यार म्हाका कमेंट करून मुद्दाम सांगा ही रेअर अशी पळोवपाक गावता शॉपां अशा पद्दतीन ओके थोडे जाणां तेका गाडो बी म्हणटा आय थिंक सो ओके सो चला मागीर मेळटा तुमकां अय आसा आनीक दी म्हणटा न्हू तुका शॉप्पा म्हणून सांग आं शॉप्पा तेका सांग शॉप्पा म्हणून सांग चल सो वयता आमी आतां मम्मीन 2 पिशवे घेतले म्हाजे कडेन एक आसा आनी बाय आसा हे पळयात अरे चल सो म्हाज्या हातीन एक पिशवी आसा असलें कडक वत येयलें बाय अशें यो एका सायडीन यो गाडी येता पळय हां गुड गर्ल सो पावतली आमी आतां एक स्टॉप घेतली घरा वचून मेळटा चला तुमकां आयज कायलींचो घातलो मम्मी आयज कायलींचो घातलो फ्लावर हांगसर मम्मीन न्हय कायलीन घातलो फ्लावर आयज फ्राय जावपाक लागून हरशीं आमी तव्याचेर फ्राय करता हय पळोवया कशें कितें जाता तें खोकली येवपाक लागली सो मातसो फ्लावर बीन फ्राय केलो न्हय काय जेवण बरें लागता सामकें पळय फ्राय जाता सद्या मागीर फ्राय जाल्या उपरांत जेवपाक घेवपाचें सो गायज हांगसर न्हय टायम जाल्लो आसा 1:30 आनी आमी घरा कडेन येयली बीन येवच्या येवन ग्रॉसरी बीन दवरली म्हटल्यार आमचें अशें आसा म्हाजें आनी मम्मीचें सोमतें जें कितें सामान हाडटा भायरसून न्हू तें एकदां जाग्यार पडपाक जाय मागीर सुशेगाद सगळीं कामां करूं येता सो ग्रॉसरी बीन हाडून दवरली आनी आतां म्हटलें मम्मीन हांव ऑर्डरी मातशें नोट डावन करून काडटा कारण सांजचें आमकां एक फंक्शन आसा सो थंय वचपाक जाय आनी फंक्शना मदीं मदीं चालूच आसता हळद म्हण मागीर लग्न म्हण मागीर कितें कितें चालूच आसता बड्डे बिड्डे सो ब्लॉग मात केन्ना करिना हांव कळ्ळें वयता बट ब्लॉग बीन करिना सो हांव सांजचें वचूंक जाय फंक्शनाक सो तेजी तयारी मागीर सांजची करूंक जाय गिफ्ट बीन पॅक करूंक जाय हें तें सो आतां म्हटल्यार एटलीस्ट ऑर्डरी नोट डावन करून काडया सो म्हाका सांजचें बरें पडटलें आनी सांजच्या टायमार ऑर्डरी पॅकींग करूंक जाय सो तेका लागून सगळीं कामां मागीर पॉसिबल जायना आनी
बी गेले फ्रेश जावपाक. सो हांव आतां फ्रेश जातालें. सगळीं कामां करून मागीर फ्रेश जालें ना का खूब बरें दिसता, मागीर जेवपाकूय बरें पडटा सामकें. सो एका सायडीन फ्लावर घातला फ्राय करपाक. आनी आतां ऑर्डरीचे आसा न्हय, कोणाचे दिल्या कोणाक दिवं ना, कोणाचे नोट डावन करून काडूंक जाय, कोणाक केन्ना ऑर्डर दिवपाक जाय. थोडी अशी बी आसता जी UK बीन रावता ना, ती गोंयान येवच्या पयलीं म्हाका कॉन्टेक्ट करता आनी सांगतात बी अशें की आपल्याक अमके अमके तारखेक बीन ऑर्डर जाय. सो हांव तशें ते पयलींच मसालो जो आसा न्हू तो सेपरेट काडून दवरता. सो म्हाका इजी पडटा. एकदां आउट ऑफ स्टॉक जाल्यार काय मागीर तांकां मेळना न्हय, ताका लागून एडवान्स बुकींग हांव पयलींच काडून दवरता ऑर्डरी. आनी म्हाजे कडेन बूक आयज येयलो, बूक नासलोय बीन, संजू कडेन आसलो बूक, तेंगेर आसलो. सो आयज सकाळीं हाडून दिला तिने सगळे गोश्टी. सो चला नोट डावन बीन करता मातशें अशें आनी मागीर मेळटा तुमकां. एक म्हटल्यार अपडेट दिवया की येयली आमी घरा आनी कामाक बी लागली म्हणून. सो चला मागीर मेळटा तुमकां. फ्रेश बीन जाता आनी जेवच्या टायमार मेळटा मागीर.